Hello, Father James Kubicki here on the Sunday after Christmas, the Feast of the Holy Family. Since we are following the Gospel of Luke this year, we have today the story of how Jesus, when he was 12, stayed behind in Jerusalem when his family went there on pilgrimage. Here's what Pope St. John Paul II said about this story, which is the fifth of the joyful mysteries of the Rosary. Joy mixed with drama marks the finding of the 12-year-old Jesus in the temple. Here he appears in his divine wisdom as he listens and raises questions, already, in effect, one who teaches. The revelation of his mystery as the Son wholly dedicated to his Father's affairs proclaims the radical nature of the gospel, in which even the closest of human relationships are challenged by the absolute demands of the kingdom. Then, speaking about the Rosary and family life, Pope John Paul said this: "Many of the problems facing contemporary families result from their increasing difficulty in communicating. Families seldom manage to come together, and the rare occasions when they do are often taken up with watching television. To return to the recitation of the family rosary means filling daily life with very different images of the mystery of salvation. The family that recites the rosary together reproduces something of the atmosphere of the household of Nazareth. Its members place Jesus at the center. They share his joys and sorrows. They place their needs and their plans in his hands. They draw from him the hope and the strength to go on."
너디 수대다나 우대로 암치도니야 오비비 두서모이모 지리서 걸어서야 너디 수대다나 सगळ्यांक तुमकां देव दिसल्यो. तुमकां दिवं. आज खेरीत भाशेन आमी मिसाच्या बलिदानान मागता आज जल्माचो दीस रोलानो जेम्स लुकस ह्यो आमचो भाव आपलो वाडदीस समरुमता. ताचेर खेरीत भाशेन देवाचो आशिर्वाद पडूं म्हूण ताचे खातीर आमी मागुया. तशेंच आज मागूंक लायता आज लोग्नीक वार्षिक वरोस जुवेन्सियो आनी लुसिया फेर्नांडीस ह्या आमच्या भावा भयणाचो. तांचे देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडून तांचे कुटुंब बरे भाशेन देवान राखूं आनी सांबाळूं म्हूण तांचे खातीर मागुया. तशेंच आपल्या जल्माचो दीस समोरुमूंक मागूंक लायता किएन डायस हो आमचो भाव आपलो वाडदीस समोरुमता. ताचे खातीर आमी मागुया. आज ह्या मिसाची मांडावळ सांबाळटा आल्तो दाबोली आनी नाकेली आमची समुदाय ह्या आमच्या भावा भयणां खातीर आनी तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागुया. देवान तांकां आनी तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालो म्हूण तांचे खातीर कोतकोत्यान ह्या मिसांत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भयणी भावांनो, सोम्याच्या जल्माचे दबाजीक परबे उपरांतलो हो आयतार पवित्र सभा जेजून जल्म घेतलोल्या पवित्र कुटुंबाक भेटयता. देव कसो जेजूची फामील पवित्र रित्वी जाल्यार मनीस कसो ताणें जल्म घेतलो ते फामिलींत ताची आवय बापूय जाली आंकवार मारिया आनी सान जुजे. ह्या वर्साचो गौळीक विशय तुमी मोचे गोवाय. एके फामिलींत माय पाय आपूण आपल्या भुरग्यांक जेजूचे कशे गोवाय जाता. ते आयच्या समारंभाक आमी विचून काडला तो विशय सांगता. रिती प्रमाणे आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो. मनीस समाजांत जल्म घेता आनी समाजांत वाडटा देखून समाजांत आसात ते रिती कायदे पाळूंक गरजेचे म्हूण जेजूची मायपाय आमकां शिकयता. ह्यो रिती कशी पाळूंक जाय ते देवाच्या उतरांतल्यान आमच्या मनाचेर उजवाड जावं आनी जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांतल्यान समाजांत आमी जेजूचे गोवाय जावंक बोल घेवया. बाबा भयणीनो, आज खेरीत भाशेन आमी पवित्र कुटुंबाची परब समरुमता. जेजू, मारी आनी जुसे ही तिगाय पवित्र कुटुंब अशें आमी सत मानता. ह्या तिगायनी देवाचें आपोणे मानून घेतलें आनी आपलें कार्य ह्या संवसारांत तांणी बरे तरेन केलें. जुसेक दिल्लो वावर जुजेन केलो, मारयेक दिल्लो वावर मारयेन केलो आनी जेजूक दिल्लो बापान आपलें कार्य ओदीक ह्या संवसारांत सोडवून हाडूंक ताणें केलें. आमी ह्या संवसारांत जियेतना आमी कुटुंब चलयता. आमी कुटुंब बाबा भयणीनो ह्या संवसारांत आमी जियेता. आमी दर एकल्यान कुटुंबान जियेता तेन्ना आमचें कार्य बरे भाशेन चलूंक आनी देवाक मानता तशें रिती प्रमाणे देवाचे आज्ञा प्रमाणे आमचें जिवीत जावं. देवान दिल्ल्यो सुमूर्त आमी पाडूंक, देवान दिल्ले कायदे दिसपोटी आमच्या जिवितान आपणावंक आनी जेजूचे आपोणे आमच्या जिवितान आसूंक सदां काळ आमी देवाक मानता तसलीं जावं म्हूण
ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक करपा मागतना जायते फावटी आमी देवाक मानता तसली जावंक नात. जायते फावटी नाकारल्यान आमी स्वार्थी जाल्या, आमी आमच्याच फायद्याचें कितें तें चिंतलां असल्या आनी दुसऱ्याक आमच्या चुकीच्या वेळार बोगसणे मागून देवान एकामेका लागीं आमी हे वेळार आमकां बोगोस म्हूण मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत वागून सदांच आंकवार मरे सगल्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. देवाची तूस देवाची मोहिमा एवढ्यार आमी गावया. देवा सुर्गींच्या बापायच्या दिसा पवित्र कुटुंबाचे जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार घालून आवय बापाय भुरग्यां मोदे मोग आनी मान कितलो पवित्र आनी कुटुंबाचे जिवीत कितले मोलादीक तें तूं शिकयताय. तर आमच्या कुटुंबांनी सगल्यांनी एकामेकाचो हुस्को धरून आपल्या भुरग्यांक तुजी भुरगीं कशीं वाडोवंक आवय बापायक उजवाड आनी बोड दी आनी भुरग्यांक आपल्या वडिलांक खालती रावूंक आनी तांकां मानान लेखूंक मोन दी. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवो चलयता सासणाच्या हासासना. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. एका दर्शनान सर्वेस्पराचें उतर
अब्रामाक कळीक जालें, अब्रामा भियो नाका, हांव तुजो दाल, तुका व्हडलें इनाम मेळटलें. अब्रामान जबाब दिलो, म्हजे देवा, तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? म्हाका भुरगें बाळ कांय ना. दामास्काचो पूत एलियाजार म्हजो दायजी जातलो. उपरांत अब्रामान म्हणलें, पळय, तुवें म्हाका कांयच दिवंक नाय. म्हज्या घराण्यांतलो एक सेवक म्हजो दायजी जातलो. उपरांत सर्वेस्परान म्हणलें, तो तुजो दायजी जावचो ना, पूण तुज्याच रोगता मासाचो जल्मतलो तो तुजो दायजी जातलो. उपरांत सर्वेस्परान अब्रामाक भायर व्हेलो आनी म्हणलें, वयर स्वर्गार दोळे मार आनी तुजे लागीं घोडटा जाल्यार ती सगलीं नखेत्रां मेज. ते फुडें उलोवन म्हणलें, हेच पोरी तुजी सोसूच जातली. अब्रामान सर्वेस्पराचेर विस्वास दिवलो आनी देखून सर्वेस्परान ताका प्रमाणीक केलो. आपल्या उतरा पोरमणें सर्वेस्परान साराक बोलेपण दाखयलें आनी तिका भासायल्लें तें ताणें केलें. म्हणटोच सारा गोरबेज जाली आनी देवान भासायलोल्या वेळार तिचे तावन अब्रामाक ताचेर उत्तर पिरायेर एक भुरगो जालो. आपणाक जल्मल्ल्या पुताक सारान जल्म दिल्ल्या पुताक अब्रामान इसाक म्हूण नांव दिलें. देवाचें उतर हें, देवाचे उडोवकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सगलीं म्हणुया, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाखाणात ताचें नांव परगट करात. वर्सां मोदें ताची कर्तृत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायतात, किनोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताचे ओचोऱ्यांची सगले कडेन किर्ती गायात. जबाब, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोषपरीं जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मोन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावात. जबाब, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो ताच्या तोंडांतल्यान निवाड्याचो उगडास दवरात. ताच्या चाकरा अब्रामाच्या पुता दुवानो, ताणें विचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सर्वेस्पर आमचो देव. जबाब, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. 1000 पिणकांक दिल्ल्या उतरांचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें अब्रामा कडेन कबलात केल्ली, इसायाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. जबाब, सर्वेस्पराक सदांकाल आपल्या कराराचो उगडास आसा. हेब्रुवांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, भावार्थाक लागून एब्राहेम दायज कशें आपणाक मेळचो आसलो त्या गांवांत वचूंक देवाच्या उतराक खालतो जालो. आनी खंय वेता तें नकळो जावनूय तो वाटेक लागलो. भावार्थाक लागून उत्तर पिरायेर पावलोली एब्राहिमाची बायल सारा आवय जावंक पावली, कित्याक देव आपली बासावणी पाळटलो म्हूण तिणें विश्वास दवरलो. ह्याच खातीर मरणाक लागीं पावलोल्या ह्याच एका मनशा तावन मळबावेले नोखेत्रां पोरी आनी मेजूंक जायनासलोले वेळे वेळे रेणवेचे कोणया पोरी सोंसोत उत्पन्न जाली. भावार्थाक लागून एब्राहिमान देवान ताची परिक्षा केली तेन्ना
इजाकाक ओपून दिलो. देवान ताका बासावण्यो केल्यात आसतना आनी तुजें नांव चलयतली सोंसूत इजाका वरवीं तुका उत्पन्न जातली अशें लेगून देव जिवंत करूंक शकता म्हूण एब्राहिमाक विस्वास आसलो आनी खरें म्हणल्यार इजाकाक मेल्ल्यांतलोच कसो ताणें पत्तो घेतलो. देवाचें उतर हें देवाचे उडोवकार उद्गार. सर्वेस्परा सोयीसु सर्वेस्परा सर्वेस्परा सोयीसु सर्वेस्परा सर्वेस्परा सोयीसु सर्वेस्परा 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 सोयीसु. जायते पाटी आनी वेगवेगळे तरेन मागा प्रवाद्यान वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. सर्वेस्परा सोयीसु सर्वेस्परा सर्वेस्परा सोयीसु सर्वेस्परा सर्वेस्परा सोयीसु सर्वेस्परा 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 सोयीसु. सर्वेस्पो तुमची सवे आसू. तुमचे सवे आसू. लुका पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. महिमा तुका सोम्या. मोसेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे मारयेची शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना जेसूक देवाक भेटोवचे खातीर ताका जेरुसल्याक व्हेलो. कित्याक जण एकलो मालगडो भुरगो देवाक भेटोवंक दिवचो अशें सुमूर्तीन बरयलोलें आसा तें पाडूंक जाय आसलें. आनी त्या भायर सुमूर्तीन सांगलां त्या प्रमाणे कवड्याची जोडी ना जाल्यार पारव्याचे 2 पिले हांचो योद्न समोरपूंक जाय आसलो. तेन्ना सिम्याव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुसल्यांत आसलो. तो इस्रायलाचे बुजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्परान मागलोल्यांक पळयल्या शिवाय तो मोरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कोडीत केल्ले. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती प्रमाणे बाळकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेसूक भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलां तशें तुज्या चाकराक आतां दर्या शांतीन वचूं दी म्हूण मागता. कित्याक सगल्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजेच नदरेन हांवें देखली. पोरसांक उजवाडाय तो उजवाड तुजे पोरजे इस्रायलाचो प्रताप. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसलें. तेन्ना सिमेवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारीक ताचे आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलांत जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशें कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ह्या बाळकाक नेमला. ह्या वरवीं जायत्याची गुपीत चिंतनां उक्ती जातलीं आनी एक तोरसाद तुजो आत्मो आसपास विटतली. आसिरियाच्या कुळाची फानुलेची धूव आना नांवाची एक बाकणारी नासली. ती चड म्हातारी जाली. लग्न जाल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बरोबर जियेलोली आनी विधवा जावन 84 वर्सांचे पिरायेक पावलोली. दीस रात उपास आनी मागणें करून ती देवभक्तीन जियेताली आनी देव मंदीर सांडिनासली. तिणें त्याच वेळार थंय पावून सरून देवाक वाखाणलो आनी जेरुसलेचे सोडवणेची वाट पळोवन आसतल्या सगल्यांक ताची खबर ती सांगूंक लागली. आनी देवाची सुमूर्ती प्रमाणे करचें आसलें तितलेंय केल्या उपरांत ती गालिलियांत आपल्या नासरेत नगरांत परत गेली. भुरगो जाणवायेन बरोवन गोठायेन वाडोवन वेतालो आनी देवाची मोजूत ताचेर आसली. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाणी तुका क्रिस्ता. मोगाड बाबा भयणीनो, आज आमी पवित्र कुटुंबाची परब समोरुमता. पवित्र सभा आज आमकां पवित्र कुटुंबाची परब
आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. सिंडी एक चेडूं आसलें. आपूण किरीत भाशेन एका व्हड कारखान्यांत तें वावर करतालें. म्हणटच तें CEO आसलें. त्या कारखान्याचें बॉस म्हणल्यार जातालें. आनी अशें एका दिसाक ताका सगल्या आपल्या ज्या कारखान्यांत वावर करताले त्या वावराड्यांक किरीत भाशेन भाशण करूंक ताका आमंत्रण आसलें. आपल्या सगल्या कारखान्यांत वावर करतल्या वावराड्यांक तें भाशण करतना ताणें म्हणलें, तुमी सगळे हांगासर वावर करतात तितले जावं दादले जावं बायलो म्हजो कुटुंब. एका कुटुंबा भाशेन आमी ह्या कारखान्यांत वावर करूंक जाय. एक कुटुंब कशें आमी जिवंक जाय. एक कुटुंब कशें आमी ह्या कारखान्यांत वावर केलो जाल्यार आमी अदीक आनी अदीक उत्पन्न करूंक फुडें मुखार सरतले. अदीक आनी अदीक ह्या कारखान्याची आमची उदरगत जातली आनी आमी ह्या कारखान्याचो फायदो आमच्या कुटुंबाक दिवंक पावतले. आनी अशें सांगतना सिंडीन आपल्या कुटुंबाची खबर त्या सगल्या कामदारांक सांगली. ते म्हणूंक लागली, म्हज्या घरांत म्हजी आवय आनी म्हजी बापूय आसा. म्हजी आवय ह्या वेळार हॉस्पिटलांत आसा. एका पिडेक ती सांपडल्या. आल्झायमर्स डिजीज हे म्हणटात ते पिडेक ती सांपडल्या. तिका उगडास सुरोना. आमी तिका सदांच हांव आनी म्हजो बापूय बॅट करूंक वेतात. पूण आमी कोण ती नोकडो. तिका आमी उगडास करता तरी पुत्यान तिका याद उरोना, तिका उगडास उरोना. आनी अशें ती मनशांक विसरता आपुणूच कोण ती नोकडो. दिसपोटी आमच्या घरांतल्यान आमी त्या हॉस्पिटलान वचूंक आमकां 15 मिनट लागतात मोटरान. म्हणटच म्हजो बापूय सदां सकाळीं उठून सगलो आपलो वावर करून आपले बायलेक कितें व्हरूंक जाय तें तयार करता. आनी सदां 7 वरांचेर तो तयार जाता हॉस्पिटलान वचूंक. कित्याक ताका 7:30 वरांचेर आपले बायलेक बॅट करूंक वेळ दिल्लो आसता. अशें एका दिसाक बाबा भयणीनो ह्या सिंडी म्हणटात त्या चेडवाक उठूंक वेळ जालो. तें आपल्या कारखान्यांतान लेट आयलें, उशीर आयलें देखून सकाळीं उठूंक ताका वेळ जालो. आनी अशें आसतना तें उठूंक ना देखून ताच्या बापायन म्हणलें, उठ बेगीन, आतां आमकां वचपाचो वेळ जालो. त्या वेळार सिंडीन आपल्या बापायक म्हणलें, कित्याक भियेताय बापा, आमी ह्या कारखान्यांत थोडो 10 मिनट वो 15 मिनट लेट जाल्यार कांयच परवा ना. कित्याक मामाक आमी केन्ना पावतलीं तें खबर ना. म्हणटकच तूं कित्याक बेश्टो घाबरताय. त्या वेळार ताच्या दाडान ताका असो जबाब दिलो, बाय, हांव त्या हॉस्पिटलान वेतां न्हय म्हजो कायदो पाडूंक. हांव त्या हॉस्पिटलान वेतां तुजे मामीक पडूंक न्हय. हांव त्या हॉस्पिटलान वेतां कित्याक म्हाका तिचो मोग आसा देखून. हांव मोगान हें सगलें करतां. ती म्हाका वळखूं ना ती म्हाका विसरूं, पूण मोगान हांव म्हजो कायदो पाळटां. म्हाका तिचो मोग कित्याक ती म्हजी पोतीन. म्हाका तिचो मोग कित्याक ती म्हजी सांगातीन. म्हाका तिचो मोग कित्याक ती जावन आसली म्हजो कुटुंब. म्हाका तिचो मोग कित्याक तिणें म्हाका आख्या जिवितान सांबाळ्ळो आनी बरे भाशेन हो कुटुंब वाडून तुका म्हजी एक लवती दूख कशी ह्या संवसारांत बॅट कशी तिणें दिली. ह्या अस्तोरेक हांव मोगान लेखतां, मोगान मानतां आनी मरो पर्यंत हांव तिचो मोगान सेवा करूंक सोदतां. पळय बाबा भयणीनो, आज आमी आमच्या समाजाचेर नदर मारल्यार पवित्र कुटुंब कितें तें आमची बाबा भयण आजकाल आमकां सांगूंक जायते फावटी हांकडेतली, वो फाटीं सरतली, वो विसरतली. अशेंच कितें एका टिचरीन एका भुरग्याक एका दिसा सांगलें, पवित्र कुटुंबाचें, होली फॅमिलीचें एक पिक्चर काड. ह्या ल्हान भुरग्यान आपल्या बुकाचेर किरीत भाशेन ताणें एक पिंतूर काडलें. ताणें एक पिक्चर काडलें. कसलें? एका प्लॅनाचें. एका प्लॅनान ताणें 4 पाकटे काडले आनी टिचरीन विचारलें, हो तुजो पवित्र कुटुंब? आनी त्या भुरग्यान म्हणलें, वय, हो म्हजो पवित्र कुटुंब. कित्याक? ताणें टिचरीन विचारले उपरांत ताणें म्हणलें, हो जावन आसा फ्लायट इजिप्ताक वयता तो. ह्या फ्लायटान हांगा तुका 2 मनशां दिसतात भितर, ती जावन आसात म्हजी आवय बापूय. ह्या फ्लायटाच्या मुखार बारीकसो मनीस दिसता तो हांव, आनी फ्लायटाच्या मुखार आसा तो पोंचियस पायलट. बाबा भयणीनो, आज आमच्या भुरग्यांक तर आमी विचारीत पवित्र कुटुंब तें, ती म्हणटलीं तें आमी नोकडो, तें आमकां खबर ना. आमकां विचारलें जाल्यार ती म्हणटली आमी केन्नाच शिकूंक ना.
पवित्र कुटुंब कितें तें आमची असली वाडलेली मनशां घोडयेक जायते पावटी शिकल्यांत, जायते पावटी आयकल्यांत, जायते पावटी आमी जाणा. आयच्या पयल्या पासपान आमी जें वाचप आज आमकां घेतलां उत्पत्तीच्या पुस्तकांतलें वाचप. थंय देव खेरीत भाशेन आब्राम ह्या आपल्या शिसाक भासायता. कितें भासायता काय? आब्रामाक बाबा भयणीनो सोंसूत आसना. जाणटे पिरायेर ताची बायल सारा वांसटी म्हूण लोक पाचारतालो. समाजान तो देवाची तुस्त करतालो. तो देवाक वाखाणटालो आनी सांगतालो हो आमी एक कुटुंब कसो जिवंक जाय. पूण आपलोच कुटुंब बाबा भयणीनो पूर्णपणी ना म्हणून तो देवाक सदांच म्हणटालो तुवें म्हाका कित्याक म्हणून असो दवरलोय, कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आजून देण्यांनी भरूंक नाय. असल्या वेळार देव ताका भायर व्हरता आनी म्हणटा आब्राम आब्राम यो भायर यो आनी वयर मळबार तूं नदर मार आनी पळे थंय नखेत्रां आसात तीं इतली सोंसोत हांव तुका दितलो, इतली सोंसोत तुजी जातली, म्हजेर विस्वास दवर. आनी बाबा भयणीनो आब्राम देवाचेर विस्वास दवरता, देवाचेर तो बावार्थ दवरता आनी हाका लागून जाणटे पिरायेर साराक एक पूत जल्मता आनी देव ताका ताच्या बावार्था खातीर ताका देण्यांनी भरता. आमी दुसऱ्या वाचपान किरीत भाशेन आज वाचप घेतलां तें आमकां भाग्यून हेब्रेवांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. थंय आमकां सांगता भाग्यून पावलो भावार्थाक लागून देव खेरीत भाशेन आब्रामाक देण्यांत भरता. भावार्थ बाबा भयणीनो देवाचेर तर आमी दवरीत जाल्यार आमकां देव केन्नाच साणिना. एक कुटुंब तर आमी चलयतले जाल्यार आमकां गरज आमी भावार्थान जिवंक. पयले सुवातेर एका दादल्याक आपले बायलेचेर भावार्थ आसूंक गरज. आपली बायल हो कुटुंब बरे तरेन सांबाळटली, आपली बायल हो कुटुंब बरे तरेन वयर काडटली, आपली बायल ह्या कुटुंबाचो परामर्श करतली हो भावार्थ ताका आसूंक गरज. एके बायलेक आपल्या पोतीचेर विस्वास आसूंक गरज. आपलो पोती हो कुटुंब बरे भाशेन वयर काडटलो, बरे भाशेन आमकां तो आमचो परामर्श करून आमकां फूल ना पाकडे हाडून दितलो. आमचें जेवण खाण, आमचें दीस रात आमकां कितें करी आसरो हो आमचो पोती दितलो म्हूण एके बायलेक आपल्या घोवाचेर बाबार्थ आसूंक गरज. शेकी ज्या कुटुंबान भुरगीं आसात तांकां आपल्या आवय बापायक मान रेस्पेद दिवंक गरज. आपले आवय बापूय आपल्याक ल्हानतान वयर काडटात. आपल्या आवय बापूयन जायतो सॅक्रिफीस केला. आपल्या आवय बापूय आपल्याक बरे तरेन ह्या संवसारांत जिवंक आदार दितात. आपले आवय बापूय आपल्याक बरे तरेन शिकप दितात. आपलोच सॅक्रिफीस करून आमकां वयर काडटात. हें तर धोरणा भुरग्यांनी तर आपल्या मतीन दवरलें जाल्यार हो कुटुंब खरेंच भावार्थानूच न्हय पूण देखीन वाडटलो आनी दुसऱ्यांक भावा भयणो एक नमुनो कसो जातलो. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता कशे तरेन मारयेन आनी जुजेन जें कितें सुमूर्तीन बरयलेलें आसलें तें पाडूंक देव मंदिरांत जेजूक घेवन गेले. सुमूर्त बाबा भयणीनो देव आमकां दिता. बावतीस आमी ल्हान आसतना आमच्या आवय बापायन आमकां दिलो. ते भाशेन जेजूची किरीत भाशेन सुमूर्तीन दिल्ली ती तांकां पाडूंक जाय आसली. हाका लागून तांणी देव मंदिरांत जेजूक घेवन गेली आनी थंय तांणी जेजूक आसले ते परमणे ताचें करचें आसलें तें सगलें ताणें सुमूर्ती परमणे केलें. आनी बाबा भयणीनो जेन्ना शुद्धी करचे दीस पावले तेन्ना मारिया जुजे जेजूक घेवन देव मंदिरांत वचून तांणी ही जुदेवांची परंपरा प्रमाणे शुद्धी करचे जे कायदे आसले ते पाळले. आमी बाबा भयणीनो ह्या कुटुंबान जियेता. आमकां पवित्र सभा जायते नेम आनी कायदे दिता. पवित्र सभा आमकां ह्या संवसारांत कशे तरेन जिवंक जाय तें आमकां शिकयता. एक आवय आनी एक बापूय आपल्या भुरग्यांक कशे तरेन वाडोवचें हें आमी ल्हान आसतना कॅटिकिजमान आमी शिकता. बाबा भयणीनो आमी ह्या संवसारांत कशे तरेन देवाक मानता तसलें जावचें हें आमकां दिसपोटीन देवाचें उतर जागयता. आमकां पाद्रीच्या प्रवचनान आमकां जायते पावटी आयकूंक मेळटा. कितले पावटी आमचे कान, आमचें मन, आमचें काळीज आमी उक्तें दवरता तें आमकां विचार करुया. आमी हो पवित्र कुटुंब वाडोवंक सोदता जाल्यार कितले पावटी भावार्थान देवाचेर विस्वास दवरून आमी हो पवित्र कुटुंब चलयता हो आमकां आज विचार. आमचे मदें जायते वस्तू चलतात. आमचे मदें जायते वस्तू आमी देखता. आमचे मदें जायते वस्तू आमी अणभवता. खरेंच भावार्थान आमी जियेता जाल्यार आमकां विचार करुया. आज आमी
आमचे मदें जायतीं जाणां हे पॅन्डेमिकाक लागून मिसाक येवंक पावना. जायतीं जाणां गोडेक आदीं फिरगोजीन येताले ते भाशेन मिसाक येवंक बसोंक शकनात. पूण कितलीं जाण बाबार्थान आपल्या घरा जावं आपल्या कुटुंबान बरे तरेन मागण्याची रीत करून गोडे आपलें जिवीत सारतावंक जाय. कितलीं जाणां आमी युट्यूबाचेर जे मीस येता ते बरे तरेन आमी आयकून तातूंत भाग घेवंक जाय. कितलीं जाणां आमी तेच मागणे आमच्या जिवितान करतावंक जायत. आमकां बाबा भयणीनो सगल्यांक ल्हान आसतना बावतिजम दिला. बावतिजम दिला म्हणटच आमचें कार्य आमी जेजूचे गोबायसावंक, आमचें कार्य आमची रिती प्रमाणे जें कितें आमकां पवित्र सभा शिकयता तें आमी सांबाळून दवरूंक, आमचें कार्य एक पवित्र कुटुंब कसो बाबार्थान एकामेकाक सवे आमी मोगांच्यो. आमी बाबा भयणीनो कशीं जियेता तें आमकां विचार करुया. आमी घडयेक संवसारी वस्तूंनी गूल जाल्या, सगळें आमकां पडलां. आमी कितें जेवतले, कितें न्हेसतले, कितें घर आमचें न्हेसयतले, कितें आमी हाडटले, खंयची मोटरां आमी घेतल्यो, खंयच्यो वस्तू आमी घालतल्यो, खंयच्यो वस्तू आमी सजयतल्यो बरे भाशेन, हें सगळें आमकां पडलां. पूण आमचो बाबार्थ खंय पावला ताचेर विचार करूंक आमकां वेळ ना. दुसरी वस्त बाबा भयणीनो, आमचो समाज खंय पावला तो आमी विचार करुया. समाजान मर्याद म्हणटा ती खंय पावल्या ते आमकां विचार करुया. एक बायल एक दादलो आपल्याक विस्वासी जिवीत जिवंक तांकां कायदो आसा. कितलीं जाण आमी विस्वासी आसा ते आमकां विचार करुया. खरेंच एक पोतीन आपल्या पोतीक विस्वासी आसा, एक पोती आपल्या पोतिनीक विस्वासी रावता जाल्यार आमी विचार करुया. भुरगीं आपल्या आवय बापायक विस्वासी आसात जाल्यार आमी विचार करुया. बाबा भयणीनो, कुटुंब आमचे फिसकटून वेतात. कुटुंब आमचे बाबा भयणीनो गांठीक आसले ते बाबा भयणीनो आतां फिसकटून आमच्या हाता भायर पडल्यात. जायतीं जाणां आमी आमकां जाय ते भाशेन जिवीत जियेतात. आज ह्या पवित्र कुटुंबाची आमी परब करतना आमकां सगल्यांक एक देख मेळटा. हो पवित्र कुटुंब आपलें कार्य करता. पवित्र कुटुंब आपल्याक दिल्लें आपोणें बरे तरेन पाळटा. झुजेन तो देवान दिल्लें आपोणें आपल्यान पाळूंक नासलें जाल्यार घुडेक आमकां जेजू सुरवंडार मेवचो नासलो. मारयेन तो देवदूताचें आपोणें मानून घेतलें नासलें जाल्यार, देवदूताक तिणें होयकार दिवंक नासलो जाल्यार घुडेक आमकां जेजू सुरवंडार म्हूण ह्या संवसारान आमची सोडवण जावची नासली. जेजूक दिल्लें बापान कार्य ताणें बरे तरेन पाळलें. आमची सोडवण करूंक तो बाबुरलो. दिसपोटी ताणें आपल्याकूच विसरून कुर्सार आपलो प्राण सोडलो आनी आमचे खातीर मोडून आमकां ताणें सोडवण फावो केली. बाबा भयणीनो, आमकां एक विचार, आमचे समुदाय आसात, आमची फिरगोज आसा, आमच्या ह्या वाड्यान जायते ल्हान ल्हान क्रिस्ती हेर दुसऱ्यो वस्तू आसात. कितलीं जाणां आमी हे समुदायाक बरे तरेन आमी वांटो घेता तो आमकां विचार करुया. कितलीं जाणां हे आमचे फिरगोजेन जें कितें चलता ताचेर आमी लक्ष दवरता आमकां विचार करुया. कितलीं जाणां आमचे हे फिरगोजेन बऱ्यो बऱ्यो वस्तू जातात ताचो फायदो काडूंक सोदतात ते आमकां विचार करुया. कितलीं जाणां देवाचें उतर आमकां प्रवचनान मेळटा ताचे वरवीं आमचें जिवीत मांडूंक सोदतात वो आमकां विचार करुया. आज जेन्ना आमी ह्या पवित्र कुटुंबाची परब समोरूंक तेन्ना आमच्या कुटुंबाक अदीक आनी अदीक भावार्थाचें करतना आमी देखीवंत जावंक वावरुया. आमी नमुणे जावंक वावरुया. आमच्या भुरग्यांक आनी भुरगीं कशीं आमच्या वडिलांक आमी मान आनी रिस्पेद दिवंक वावरुया. आमच्या समाजांत आसल्या सगळ्या वडिलांक तांचो अधिकार कितें तो आमी समजून घेवया. भोव करून आमची जाणटीं आसात तांचो परामोस करूंक आमी वावरुया. आमच्या समाजान जे भायर लेखलेले आसात, दुसऱ्यांक भायर उडयल्यात, दुसऱ्यांक कोण लेखिना, जे कोण ना तांकां पळोवंक तांचो आमी हुस्को धरुया. आमच्या समाजान जी गरीब आसात तांकां आमी पावुया. आमच्या समाजान जी भायर आयलेलीं आसात तांचो हुस्को धरूंक दिसपोटी एक बरें उतर आमी दिवंक वावरुया. आनी शेकी बाबा भयणीनो, आमची फिरगोज अदीक बाबार्थाची जातली जाल्यार आमी आमचें जिवीत बदलून दिसपोटी नवसरणेचे मनीस आमी जावंक या. आमी आज पवित्र कुटुंबाची परब समोरतना हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचो बावार्थ उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी प्रितमीचार वचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्या
तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मरेतान जल्मलो पोस पिलाता काल ताणें कूस सुसले ताका कुसा सुलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो शिवून जालो स्वर्गात चडलो सूर पदवीदा देवा बापाच्या उसव्याक बसला तुयतान शिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकेंचें भोगसुणें कुडीचें जिवन पोवन सासणाचें जिवीत आमेन. बाबा भयणीनो आमकां देवाच्या मजतीची गरज तर ह्या वेळार आमची थोडी मागणी त्या सूर पदवीदार बापा मुखार आमी दवरुया. आमचे पवित्र सोबे पासत फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान आनी पवित्र सोबेच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी ख्रिस्ती कुटुंबाचे प्रोश्ट समजून तांकां सगळो आदार फावो करूंक देवा लागीं मागुया. जिसूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी मनशां पासत आमच्या सरकारी मनशांनी समाजाच्या आनी दर एके फामिलीच्या बरेपणा खातीर ते वावरूंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. गरिबां आनी गरजेक सांपडलेल्या पासत गरिबांक आनी गरजेक सांपडलेल्यांक सदांच आदार मेळूंक आनी अडचण्यांक लागून आनी अदीक करून कोविड-19 पेस्त पिडेक लागून आकांताक सांपडलेल्यांक गरब्यांक गरज तो आदार मेळूंक देवा लागीं मागुया. जिसूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. आम्हा सोमेस्तां पासत आमच्या गरब्यांत समाजांत धर्मांत आसात त्या रिती पोरमोणे चलूंक आमकां आमचें बरेंपण करूंक तशेंच दुसऱ्यांच्या बरेपणाचें चिंतूंक आमकां आदार दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जिसूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. भूसुर्गीच्या बापा तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्यात. आमी उदीक बाबार्थान आमचें कुटुंब चलोवंक आमकां तुजो आसरो दी आमकां तुजो आदार दी आनी ही मागणी आमची स्विकार कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोशा बाबा भयणीनो मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. तुमच्या आदारलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानूया.
मोगाळ बापा, आमी तुका हो फारीकपणाचो योद्न समर्पिताव आनी देवाचे आंकवार मायेचे आनी भाग्योन झुजेचे विणवणेन आमची कुटुंबां तुज्या मोगांत आनी शांतीन ती दवर म्हूण आमी खालतीपणी मागताव. आमी मागताव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची कारसां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परादाय उबारता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदारांनी सासणाचे देवा, सूर काडेन सुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरवीं उगडापो जाल्लो मोग तुजो आज तूं तुज्या भुरग्यांक उडकूंक दिताय आनी तांची काळजां संतोशान भरताय. जो काळा आदी तावन तुजो पूत तोच आतां काळांत जल्मला. देव सैमान तुजे सारको मोहिमेवून कोणाकूच दिश्टी पडो नासलेलो आतां आमचे सारको जाल्लो. आमचे मदें तो दिश्टी पडलोली रोसना आपणा सोबे उबारून नव्यान तिका सुपूर्णायेन एकवटावंक साणून गेल्ल्या पातकी मनशा कुडाक तुज्या सुखाच्या राशांत पावोवंक स्वर्गांत तां जेजू आयलो देवून देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आनोदान आमी तुजी स्तुती गायताव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक बेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही मुशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. दिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियात. ही मोशा रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें रोगोत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोतलें. हें मोशा उगडासा कुराक. बाबार्थाचो गोडपोर गोटुया. सुमिया जेजू आमी ओनो हातो आनी एकदाची देवली येता. इते आमी गोवान येजू आमी तुजे मरण करता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेची कुडा रगो सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगले याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें हेंपोर जोरीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागताव. किरीत भाशेन आज जल्माचो दीस समोर उमता ते आमच्या बाबा भयणां खातीर आमी मागताव. तशेंच आपल्या लग्नीक वार्षिक वरोस समोर उमता ते आमच्या बाबा भयणां खातीर आमी मागताव.
आंकवार मरे देवाची माई संगतीचो पोती भाग्यून सुसे भाग्यून दवरून तान सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सोरबोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना बाबार्थान बोरवंशान आनी मोगान आमचें कुटूंब वाडूंक आमकां दिसपोटी जेसून एकामेकाक बोगसूंक मागण्यांत शिकयलां कोतकोत्यान धीर घेवन जेजून शिकयलेले मागणे हात जोडून सगळीं बरोबर आमी म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तरणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवाद दया करून हे जिवितांत सवस्के आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच आसनाच्या सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजे येतान राजपूत चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळ्यां सुख तुमचे सगळ्यां माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती ही देवाची शिडी वस्तो जेजू कुटुंबान जियेलो भावार्थांत वयर सरलो आनी आपल्या आवय बापायक देखी रितीन तो वाडलो आमी ह्या संवसारांत जियेतना सगळीं देखी रितीन वाडूंक हो जेजू आमकां आपयता ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुमन्या खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका आमेन
प्रार्थुया. बूक ओनवाड्या बापा, ह्या सुर्गीच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी घोटाय दिताय. पवित्र कुटुंबाची देख सदां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून हे जिविताचे त्रास आनी खूश सोंपल्या उपरांत सासणांक ताचो सांगात सोडूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बाबा भयणीनो, सुत्राय दोची आतां दुसरें मीस 8:30 वरांचेर आनी सुमानाक आमी सदांची मीस आसतलें सकाळीं 7 वरांचेर, दुसरें मीस आसतलें 8 वरांचेर. 9 वरांचेर न्हय, चोत्राय दोची आमची थंय थोडीशी चूक जाल्या. म्हणटच पयलें मीस जातलें 7 वरांचेर आनी दुसरें मीस जातलें 8 वरांचेर. किरीत भाशेन आमी मिसाक येवची. जायते फावटी आमी म्हणटा नांवां दिवंक पडटात म्हूण मिसाक येवंक सोदिना. आमकां सुमान बोर मिसां आसात. म्हणटच ह्या मिसांनी तुमी वांटो घेवचो. फकत आयताराक सोंत पाडूंक येवचें न्हय, दुसऱ्या दिसाक तुमी नांवां दिवचीं. नांवां दिल्यार आमकांय बऱ्याक पडटा, कित्याक कायद्या प्रमाणे आमी हे SOP सांबाळूंक गरजेचें. जायतीं जाणां आमी बाबा भयणीनो लेट येता, मिसाक येता तेन्ना निमाणे येता. मागीर थंय तुमकां जीं कोण आसात तांकांय मीस बरे भाशेन आयकूंक मेळना. म्हणटच मीस बरे भाशेन आमी आयकूंक येना, पूण वांटो घेवंक येता. म्हणून ताणीं वांटो घेवंक तांकां आदार दिवंक तुमी वेळार येवचें. दुसरें, आमी बाबा भयणीनो मिसाच्या वेळार कलेक्शन ट्रे भोंवडायना, कित्याक आमकां सगल्यांक आमी जाणा एक एकल्याक आमकां सांबाळूंक गरजेचें. म्हणटकूच थंय 2 बॉक्सां आसात. एक दारा लागीं आसा, एक हांगासर आसा सायडीन. म्हणटच तुमी जेन्ना वेतात तेन्ना थंय त्या बॉक्सान तुमचें कलेक्शन तुमी थंय घालचें म्हूण आमी मागता. मातशें बसुया. देवाचे कृपेन काजार जावंक फुडें सोदता. क्लायव सांतान झेवियर de Souza, आंकवारपूत आग्नेल फिलीप जुसे de Souza आनी सेलिया मातिल्देस de Souza रावता दोनवाडो सालिगांव. लग्न जाता दिलिसिया डोरा फेर्नांडीस, गास्पार कायतानो फेर्नांडीस आनी फातिमा फेर्नांडीस रावता चिकाली. ही तांची तिसरी चीट. देवाचे कृपेन काजार जावंक मुखार सोदता. गिलबर्ट वाज, पूत जुआंव वाज आनी आंतोनेता वाज रावता इग्रेशा चिकाली. काजार जाता सनिफा मोनीस, जुसे मोनीस आनी इनासिया सबस्तियाना फेर्नांडीस रावता बेले वेलसांव. ही तांची तिसरी चीट. देवाचे कृपेन काजार जाता रवितो रतिलियो de Silva, पूत रुजारियो सोकोरो de Silva आनी मारिया सिसिलिया रोड्रिगीस रावता कामेले आरोसी. लग्न जाता जेनी गामा, पूत पियदाद गामा आनी पियदाद सुवारीस रावता दाबोली. ही तांची तिसरी चीट. देवाचे कृपेन काजार जाता गॅरेट गांबेता आलेमांव, पूत जोझफ आंतनी आग्नेलो आलेमांव आनी कॅरोल नेरिया फोर्तीस रावता नवानगुली वार्का. लग्न जाता नीना कार्ला वाज, जिओवानी कार्ला वाज आनी मारिया फ्रांसिस्का बिएत्रीस अझरेदो इवाज रावता जयराम नगर चिकाली. ही तांची दुसरी चीट. हांचे मदें कसली आडकूड आसा जाल्यार तुमकां सांगूंक दिवंक कायदो आसा. उबी रावया. सुरविस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. एक पवित्र कुटुंब घडून हाडूं क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडत करा. विश्वासाचो दिसूं येलो, भरोशाचो
When Joseph and Mary found no home to lay your head, there in all your humbleness, you chose a place in cattle shed. Oh, when Joseph and Mary found no home to lay your head, there in all your humbleness, you chose a place in cattle shed. When I found you, Jesus, my lovely Jesus, why should I ask for more? Or could I ask for something more this Christmas? Could I ask for anything more this Christmas? The world, the Savior has come. Let the earth rejoice, rejoice. Joy to the world, the Savior has come. Let the earth rejoice, rejoice. Andun संसारात सोडून दारायला खुशाल बरी जाऊया. Andun संसारात सोडून दारायला खुशाल बरी जाऊया. Andun संसारात सोडून दारायला खुशाल बरी जाऊया. Andun संसारात सोडून दारायला खुशाल बरी जाऊया.
Hello, Father James Kubicki here on the Sunday after Christmas, the Feast of the Holy Family. Since we are following the Gospel of Luke this year, we have today the story of how Jesus, when he was 12, stayed behind in Jerusalem when his family went there on pilgrimage. Here's what Pope St. John Paul II said about this story, which is the fifth of the joyful mysteries of the Rosary. Joy mixed with drama marks the finding of the 12-year-old Jesus in the temple. Here he appears in his divine wisdom as he listens and raises questions, already, in effect, one who teaches. The revelation of his mystery as the Son wholly dedicated to his Father's affairs proclaims the radical nature of the gospel, in which even the closest of human relationships are challenged by the absolute demands of the kingdom. Then, speaking about the Rosary and family life, Pope John Paul said this: "Many of the problems facing contemporary families result from their increasing difficulty in communicating. Families seldom manage to come together, and the rare occasions when they do are often taken up with watching television. To return to the recitation of the family rosary means filling daily life with very different images of the mystery of salvation. The family that recites the rosary together reproduces something of the atmosphere of the household of Nazareth. Its members place Jesus at the center. They share his joys and sorrows. They place their needs and their plans in his hands. They draw from him the hope and the strength to go on."
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकांय देव आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयच्या दिसा हे सगल्यांक हे मिसाचे भेटेक सगल्यांक तुमकां आनी तुमकां पळोवन आयज आमी खुशाल कित्याक जायत्या दिसांनी व जायत्या म्हयन्यांनी तुमी आयज परतून इगोर्जेन आयल्यात तुमी खुशाल आहा तुमी खुशाल जाल्यार आमी खुशाल आनी आयचो दीस खेरीत दीस घोराब्यांचो दीस पवित्र फामिलीची कुटुंबाची परब आयज आमी मनयता आसतना तुमकां सगल्यांक येवकार हे मिसाचे भेटेन तुमचे पासत ही आयची मिसाची भेट हांव भेटयता तुमची जण एकल्याची इंतेसांवां इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरात बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं. मोगाल भाव भयणानो सुम्याच्या जल्माच्या दोबाजीक परबे उपरांतलो हो आयतार पवित्र सभा जेजून जल्म घेतला पवित्र कुटुंबाक भेटयता देव कसो जेजूची फामील पवित्रित्वे जाल्यार मनीस कसो ताणें जल्म घेतलो ते फामिलीन ताची आवय बापूय जाली आंकवार मारिया आनी सांजुजे ह्या वर्साचो गोवळीक विशय तुमी म्हजे गोवाय एके फामिलींत माय बाय आपूण आपल्या भुरग्यांक जेजूचे कशी गोवाय जावंक जाता त्या आयच्या समारोपाक आमी विंचून काडला तो विशय सांगता रिती प्रमाणे आवय बापून जेजूक भितर हाडलो मनीस समाजांत जल्म घेता आनी समाजांत वाडटा देखून समाजांत आसा ते रिती कायदे पाळूंक गरजेचे म्हूण जेजूची आवय बापूय आमकां शिकयता ह्यो रिती कश्यो पाळूंक जाय तें देवाच्या उतरांतल्यान आमच्या मनाचेर उजवाड जावं आनी जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांतल्यान समाजांत आमी जेजूचे गोवाय जावंक बोल मागुया आमची जण एकल्याची कुटुंबां आमी देवा मुखार आयज हाडुया तुमची जण एकल्याची कुटुंबां तुमी कुटुंबां वयर काडल्यात आनी हो समाज नवो करूंक तुमी वावुरल्यात ह्या पासत तुमकां शाबासकी आनी आतां घोडे उतार पिरायेर पावल्यात तेन्ना तुमचे मुखार तुमचे घोराबे तुमी पळयतात पूण जायते पावटी घोडे आमी चुकल्या थोडी पावटी भुरगीं चुकल्यात थोडी पावटी वाडलोलीं चुकल्यात असले आमचे सगळ्या चुकींचे आमी देवा लागीं भोगसणे हे मिसाचे सुरवातेक मागुया सारा गुरबेस जाली आनी देवान बासायलेल्या वेळार तिचे तावन आब्रामाक ताचे उतार पिरायेक एक भुरगो जालो आब्रामान सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवलो आनी देखून सर्वेस्परान ताका प्रमाणीक केलो आमचो घोराबो देवाच्या उतराचे बुनयादीर बांदून सगलो आमचो विस्वास देवाचेर आमी थोडे पावटी दवरूंक ना सुम्या काकुतकोर मेलोल्यांक लेगून देव जिवन करूंक शकता म्हूण आब्रामाक विस्वास आसलो आनी खरें म्हणल्यार इजाकाक मेल्ल्यांतलोच कसो ताणें परतो घेतलो तुजें नांव चलयतली संसद इजाका वरवीं तुका उत्पन्न जातली अशें ताका देवान सांगून दवरलां आसतनाय आब्राहाम आपल्या एकल्याच पुताक देवान सांगला तशें ताचो योद्न भेटूंक तयार जालो देवाक जाय तशें जावं म्हूण आनी न्हय म्हाका जाय तशें जालोलें हांवें सोडून दिवंक ना क्रिस्ता काकुतकोर रिती प्रमाणे बाळकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो जेजूच्या मायन पायन रिती प्रमाणे करचें आसलें तितलें केलें
आमी रिती कायदे पाळूंक ना, जावं त्यो आमच्या गोराब्याच्यो, संस्कृतायेच्यो व धर्मांच्यो, आनी अशें करून आमच्या गोराब्याक मेळटलें आसलें तें बरेंपण आमकां उणें जालां. सुमया काकूत कर. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवं. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, पवित्र कुटुंबाची देख घेवन तुवें आमकां फावो केलें. ताचे सारकी आमी कुटुंबाचे सुगूण वाडोवन आनी प्रितीमोगाचो संबंद सांबाळून स्वर्गी तुज्या गोराच्या संतोसान सासणाचें इनाम भोगूंक पावोशें कर. हे आमी मागता आमच्या सोमया जेजू तुज्या पुता जेजूचे नांवीन, जो तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजभर चलयता देवा सासणाच्या सासना. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. एका दर्शनांत सर्वेस्पराचें उतर अब्रामाक फळीत जालें. अब्रामा, भिवू नाका, हांव तुजो दार, तुका व्हडलें इनाम मेळटलें. अब्रामान जबाब दिलो, म्हज्या देवा, तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? म्हाका भुरगें बाळ कांय ना. दामास्काचो पूत इलिएझर म्हजो दायजी जातलो. उपरांत अब्रामान म्हटलें, पळय, तुवें म्हाका कांयच दिवंक नाय. म्हज्या घराण्यांतलो एक सेवक म्हजो दायजी जातलो. उपरांत सर्वेस्परान म्हटलें, तो तुजो दायजी जावचो ना, पूण तुज्याच रक्ता मांसाचो जल्मतलो तो तुजो दायजी जातलो. उपरांत सर्वेस्परान अब्रामाक भायर व्हेलो आनी म्हटलें, वयर स्वर्गाक दोळे मार आनी तुजे लागीं घडटा जाल्यार ती सगळीं नखेत्रां मेज. त्या फुडें उलोवन म्हटलें, एज परी तुजी संसद जातली. अब्रामान सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवलो
आनी देखून सोर्वेस्पुरान ताका प्रमाणीक केलो. आपल्या उतरा पोरमणे सोर्वेस्पुरान साराक बोलेपण दाखयलें आनी तिका बासायल्लें तें ताणें केलें. म्हणटोच सारा गोरबेस्त जाली आनी देवान बासायलोल्या वेळार तिचे थावन अब्राहमाक ताचे उतार पिरायेर एक भुरगो जल्मलो. आपणाक जल्मल्ल्या पुताक सारान जल्म दिल्ल्या पुताक अब्राहमान इजाक म्हूण नांव दिलें. देवाचें उतर हें. देवाची ओडकार. आमच्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोर्वेस्पोराक सदां काल आपल्या कराराचो उडगास आसा. उतून म्हणुया, सोर्वेस्पोराक सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा. सोर्वेस्पोराक वखाणात ताचें नांव परगट करात. वर्सां मदें ताची कर्तुत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायतात. किनाऱ्याचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओसऱ्याची सगळे कडेन किर्ती गायात. सबाब सोर्वेस्पोराक सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सोर्वेस्पोराक सदांच आनी काळजां संतोश बरीत जावं. सोर्वेस्पोराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मोन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावात. सबाब सोर्वेस्पोराक सदां काल आपल्या कराराचो उडगास आसा. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्या विजमितांचो ताच्या तोंडांतल्यान निवाड्याचो उडगास दवरात. ताच्या चाकरा अब्राहमाच्या पुता दुवानो ताणें वेचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो तो सोर्वेस्पोर आमचो देव. सबाब सोर्वेस्पोराक सदां काल आपल्या कराराचो उडगास आसा. हजार पिणकेक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कराराचो सोर्वेस्पोराक सदां काल उगडास आसा. ताणें अब्राहमा कडेन कबलात केल्ली, इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. सबाब सोर्वेस्पोराक सदां काल आपल्या कराराचो उगडास आसा. हेब्रोवांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणींनो, भावार्थाक लागून अब्राहमाक दायज कशें आपणाक मेळचो आसलो त्या गांवांक वचून देवाच्या उतराक खालतो जालो आनी खंय वेता थंय नकलो जावनूय तो वाटेक लागलो. भावार्थाक लागून उतर पिरायेर पावलोली अब्राहमाची बायल सारा आवय जावंक पावली. कित्याक देवान आपली बासावणी पाळटलो म्हूण तिणें विस्वास दवरलो. हेच खातीर मोर्नाक लागीं पावलोल्या हे एकाच मनशा थान मोलबावेल्या नखेत्रां पोरवीं आनी मेजूंक जायनासलेल्या वेलेचेर रेवे कोणया पोरी सोसोत उत्पन्न जाली. भावार्थाक लागून अब्राहमान देवान ताची परिक्षा केली तेन्ना इजाकाक ओपून दिलो. देवान तेका बासावण्यो केल्या आसतना आनी तुजें नांव चलयतली सोसोत इजाका वरवीं ताका उत्पन्न जातली अशें ताका देवान सांगून दवरलां आसतना तो आपल्याक एकाच पुताक ओपून दिवन कबूल जालो. मेल्ल्यांक लेगून देव जिवंत करूंक शकता म्हूण अब्राहमाक विस्वास आसलो आनी खरें म्हटल्यार इजाकाक मेल्ल्यातोच कसो ताणें परतून घेतलो. देवाचें उतर हें. उद्गार सगळीं उबी रावया. Soy, soy, Sorbespora. Sorbespora, soy, Sorbespora. Sorbespora, soy, Sorbespora. Sorbespora, soy.
जायते पावटी आनी वेगवेगळे तोरे मागता परवाद्यां वरवीं देव आमचे पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. Salve asu, लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोइजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे मारयेची शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना जेजूक देवाक भेटोवचे खातीर ताका जेरुजाल्याक व्हेलो. कित्याक जोण एकलो मालगडो भुरगो देवाक भेटोवन दिवचो अशें समर्थीन बरयलोलें आसा तें पाडूंक जाय आसलें. आनी त्या भायर समर्थीन सांगलां त्या प्रमाणे कवड्यांची जोडी ना जाल्यार पारव्यांचे 2 पिले हांचो योद्न समर्पूंक जाय आसलो. तेन्ना सिमेओन नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुजाल्यांत आसलो. तो इस्रायेलाचे बुजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्परान मागलोल्याक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती प्रमाणे बाळकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हळें, तुवें म्हाका सांगलां तशें तुज्या चाकराक आतां दुनिया शांतीन वचून दी म्हूण मागता. कित्याक सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजेच नदरेन हांवें देखली. परजांक उजवाडाय तो उजवाड, तुजे पोरचे इस्रायेलाचो प्रताप. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसतालें. तेन्ना सिमेवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताचे आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायेलान जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशेंच कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ह्या बाळकाक नेमला. ह्या वरवीं जायत्यांची गुपीत चिंतनां उक्तीं जातलीं आनी एक तोरसाद तुजो आत्मो आसपास वित्तली. आसेराच्या कुळाची फानुएलाची धूव आना नांवाची एक बाकणारी नासली. ती चड म्हातारी जाल्ली. लग्न जाल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बराबर जियेलोली आनी विधवा जावन 84 वर्सांचे पिरायेक पावलोली. दीस रात उपास आनी मागणी करून ती देव भक्तीन जियेताली आनी देव मंदीर साणी नासली. तिणें त्याच वेळार थंय पावून सरून देवाक वाखाणलो आनी जेरुजाल्याचे सोडवणेची वाट पळोवन आसलेल्यांक सगल्यांक ताची खबर ती सांगूंक लागली. आनी देवाचे समर्थी प्रमाणे करचें आसलें तितलेंय केल्या उपरांत ती गालिल्यांत आपल्या नाजारेत नोंगरांत परत गेली. भुरगो जाणवायेन बरोवन गोठायेन वाडोवन वेतालो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. रिक्षा भावा भयणांनो, आवय बापायनो, शेफाय शेमायनो, आयज उतार पिरायेर पावलोलीं तुमी मिसाचे भेटेन भाग घेतात.
आनी आयच्या देवाच्या उतरान उतार पिराय हें आमी जायते पावटी आयकलां. आनी आयज जेन्ना तुमी हांगा आसात, मिसाचे भेटेन नव्यान भाग घेतात, कुमन्याव घेतल्यात, हे खुशालकायेन जी खुशालकाय ह्या बाळकान आमकां हाडल्या ताचो आमी उगडास करता. म्हाका उगडास येता म्हज्या शेमायेचो. 2 शेमायो, एक मांयचे वाटेन एक पांयचे वाटेन, आनी दोनूय शेमाये कडल्यान हांव जायतें शिकलां. एक म्हजी शेमाय शेतकामती, आनी शेतांत तिचे बराबर वचपाक एक आनंद कसो भोगतालो. आत्मनिर्भर जावप म्हणल्यार कितें हें तिणें शिकयलां, की दुसऱ्यांचेर डिपेंड जावन रावप ना. आपणाचेंच शेत रोवप, आपणाचेंच शेतान बरें भात पिकोवप. आनी त्या उपरांत तिचें एक दुकान आसलें. त्या दुकानार त्यो वस्तू ती विकताली. तशेंच दुसऱ्योय वस्तू त्या दुकानाचेर ती विकताली. आनी सदांच म्हणटाली, हें दायज तुमचें पासत, म्हणजे आमचें पासत, भुरग्यां पासत, फुडली पिळगा जी येवपाची आसा आपणाची तांचे पासत. म्हजी दुसरी शेमाय मांयचे वाटेन, तिचें एक दुकान, ती शेतकामती न्हय, पूण ती भाजी घेताली, जी बेलगांवतान भाजी येता ती घेताली, ती विकताली, आनी हेर दुसऱ्यो वस्तू आपल्या दुकानार विकताली. आनी तीय बीन आपणा लागीं जें आसा वो आपण कितें तयार करता तें आमकां नातरांक जाय तें वांटून दिताली. दोगूय जाण शेमायेक गेल्यो, आतां नात त्यो हिंगा, स्वर्गार पावल्यो दोगूय जाण, आनी खुशाल आसात आसतल्यो, आनी आमी खुशाल आसात. पूण जी जाणवाय, जें दायज आनी जें देवाचें रुपणें तांणी आमकां दिलें तें आजून पासून आमच्या जिवितान आमी मुखार व्हरता. तिची नातरां, तातूंतलो एक हांव. आयज देवाचें उतर आमचे लागीं उलयता. पयल्या वाचपान आमी आयकुल्या अब्रामाची खबर. उतार पिरायेर पावल्लो, ताची पोतीन सारा उतार पिरायेर पावल्ली, भुरगें ना, पूण देवाची भासावणी आसा की तुजे तावन हांव एक व्हड राष्ट्र उत्पन्न करतलो आनी तुका हें दायज मेळटलें. जरूय पळोवपाक दिसता देव फकाणां करता, कित्याक अब्रामाक भुरगोच ना. आपणाक भुरगें ना देखून अब्रामान कडेन देवा लागीं झगडी मांडूंक ना, वो कंप्लेन करूंक ना. पूण आयज जें आमी आयकलां, कितें ताणें देवा लागीं मागलें, वो कितें आपणाचो उद्गार फकत म्हणलें ताणें, हें दायज सगलें तुवें म्हाका दिलां, पूण हाचो दायजी कोण जातलो आतां? म्हजो पूत वो म्हजें भुरगें जावचें ना, पूण म्हजे चाकर आसा तांकां दिवचें पडटलें. आनी इस्रायेलान भाव भयणीनो, आपलें दायज एका चाकराच्या हातान दिवप म्हणल्यार एक अपमान कसो. आपणाचो न्हय, आपल्या रोगताचो न्हय, ताच्या हातान आपलें सगलें जें पुंजायलां, सगळी गिरेस्तकाय तयार केल्या, दायज तयार केलां, तें ताच्या हातान घालून वचप म्हणल्यार एक अपमान कसो. आनी ह्या पासत हो उद्गार अब्राम देवा मुखार दवरता. आनी देव आपले भासावणेन चुकोना हें आमी ह्या वाचपान पळयता. आनी हाचो उगडास आमकां दुसऱ्या वाचपानूय हेब्रेवांक चीट बरोवन उगडास केला की हो तो भावार्थाचो बापूय आपले उतार पिरायेर पासून देवाचेर विस्वास धरून रावलो आनी ताच्या विस्वासाक देवान घात करूंक ना. तो विस्वास जो दवरलेलो तो पालोवंक दिवंक ना. इजाकाक जल्माक हाडलो, तातून पासून ताचो भावार्थ अखंड. एकूच भुरगो दिल्लो, तोय जाल्यार उतार पिरायेर, अजापांनी ताचोय देवान योद्न मागलो. आनी अब्राम ताका देवाक भेटोवंक फाटीं सरलो ना. देवाक भेटोवंक तो मुखार आयलो. आनी देवाक भेटोवंक जेन्ना अब्राम तयार जालो तेन्ना ह्या इजाका वरवीं, ह्या पुता वरवीं आख्खें इस्रायलाचें राज वो आख्खें इस्रायलाचें कूड उत्पन्न जालें. भाव भयणीनो, देवाचेर जरी तर आमी विस्वास दवरपाक तयार आसा जाल्यार देवाची भासावणी जी आमकां आसा ती केन्नाच चुकची ना. देवान भासावणी ह्या जाणट्या मनशांकूय केल्ली, म्हातारी दोगूय जाण
जे आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकल्या, एक सिम्यांव आनी एक आना, दोगूय जाण जाणटी. सिम्यांव प्रमाणीक मनीस, आपल्या जिवितान एके भाशेन देव कितें सांगता तें कोत्तालो, दुसऱ्यांकूय हेंच करूंक शिकयतालो. आनी ताका पवित्र आत्म्यान खेरीत भाशेन ताच्या ह्या प्रमाणीकपणाक एक इनाम कसो ही भासावणी केली की सोडवणदार जो येवचो आसा ताका पळयल्या बगर तूं मरचो ना. आनी ही भासावणी खरी जाली ताची सवे जेन्ना जेजूक भेटूंक देव मंदिरांत हाडलो. आनीक एक पावटी जे भाशेन आब्रामान इजाकाक देवाक भेटोवंक हाडलो, योद्न करूंक ताचो जीव काडपाक हाडलेलो, जाल्यार शुभ वर्तमानान आमी आयकता मारी आनी जुजे दोगूय जाण आपल्या मालगड्या पुताक जो कायदो आसा धर्माचो तो पाळचे खातीर देव मंदिरान घेवन येतात. तो खुद देव, ताका भेटोवपाची गरज ना देवाक, तरी आसतना तो मनीस जावन आयला हें मानून घेवन मारिया आनी जुजे ताका घेवन आयलीं. तातूंतय आमी पळयता देवाची येवजण. एके वाटेन सिम्यांव आपणाचे उद्गार सांगता, पवित्र आत्म्यान जो संदेश दिवपाक जाय तो संदेश सिम्यांवा वरवीं मेळ्ळो. आंकवार मारीक आदी फुडेंच तयार केली, पळय तुज्या काळजाक एक तोरसाद आसपास रोमतली, फुडें जें येवपाचें आसा ताका तयार जाव. देव सांगता ह्या सिम्यांवा वरवीं. तेच बरोबर परगटणी गरजेची. सोडवणदार आयला, सोडवणदाराक देवाक भेटयलो जाल्यार तेका आतां मनशांकूय दिवपाक जाय. सुरवात करता आना. जरूय आंज बडव्यांनी त्या गवळ्यांक सांगलेलें आनी गवळी धांवून धांवून आयलोले जेजूक भेटूंक. त्या उपरांत जे विद्वान आसा तेय येतले. पूण आतां जेन्ना देव मंदिरान ताका भेटोवंक हाडला तेन्ना आना हो सोडवणदार म्हण जाणा जावन जे कोण इस्रायलांतले लोक रावताले तिचे विशीं आमी जाणा ती लग्न जाल्ली फकत 7 वर्सां लग्न जिवीत जियेली आनी त्या उपरांत तिचो घोव मेलो. आनी त्या उपरांत ती एक विधवा, आनी एक विधवा कशी देव मंदिरांत आसताली, देवाची भक्ती करताली, देव मंदिर सोडीच नासली, मागणे आनी उपास करून ती आपले दीस सारताली. इतलीं वर्सां 84 वर्सां 84 इयर्स. म्हणटूच लोकान जाणी तिका पळयल्ली, तिका वळखताली, दुबावबेरेत जायते जाणगडे तिची बूद मागताले, जायते जाणगडे येवन तिचेशी बसून आपणाच्या काळजान कितें आसा तें सांगताले. आनी तातूंत तिणें हेंय आयकल्लें आपल्या हे लोक जे उलयतात तांचे सगळीं सोडवणदाराक रावतात, सोडवण सगल्यांक जायी. आनी देखूनच ही खबर आपणाक जेन्ना मेळ्ळी ती बेगीन बेगीन ही खबर सगल्यांक सांगता, परगटणी करता. आयज जेन्ना आमी हो दीस मनयता आमच्या घोराब्यांचो, तुमी तुमचे घोराबे वयर काडल्यात, कितले कश्ट काडल्यात तुमकां जण एकल्याक खबर आसा. आमी आमच्या पुर्वजांचे कश्ट पळयल्यात. हांवें म्हजे शेपाय शेमायचे कश्ट पळयल्यात, म्हज्या आवय बापायचे कश्ट पळयल्यात. तुमी तुमच्या आवय बापायचे कश्ट पळयल्यात आनी तुमचे कश्ट तुमच्या भुरग्यांनी आनी नातरांनी पळयल्यातूच आसतले. थोडी पावटी घडये आमकां तोखणाय मेळटा जें कितें आमी बरें केलां ताचे पासत. जायते पावटी आमी जें कितें केलां ताचो उपकार पासून कोणाक ना असो दिसता. आमच्या भुरग्यांक पडलेलें ना, आमच्या नातरांक पडलेलें ना अशें दिसता. तरी आसतना त्याच नातरांक त्याच भुरग्यांक पडलेलें आसा, घडये सदांच सांगपाक पावना. पूण जें कितें तुमी तांकां शिकयल्लें आसा तें तांच्या जिवितांत सदांच उरतलें. म्हजी शेमाय शेपाय गेलीं पूण तांणी जें कितें शिकयल्लें आजून म्हज्या काळजान आसा. सृश्टीचो मोग जो आसा तांचे वरवीं म्हज्या काळजान रिगलेलो आजून पासून तो आसा. सृश्टी राखपाक जाय, आमची शेतां बाटां सांबाळपाक जाय हें म्हज्या शेपाय शेमायन शिकयल्लें आजून हांव म्हज्या जिवितांत पाळटां. आनी त्या वरवीं दुसऱ्यांकूय शिकयता, शेपाय शेमायन शिकयल्लें. आयज ती नात. तेच भाशेन तुमी शिकयल्ल्यो जायत्यो वस्तू आसात तुमच्या भुरग्यांक, तुमच्या नातरांक, तांच्याय जिवितांत ह्यो वस्तू दिसती पडटल्यो. हातूंतल्यान दिसती पडटा तुमचें प्रमाणीकपण. जशें सिम्यांवा विशीं आमी आयकलां तो प्रमाणीक मनीस आसलो.
प्रमाणीकपणान जियेतालो, देव भक्तीन जियेतालो, आना आसली, मागण्याची वस्तुरी, जाल्यार तुमच्याय जिवितान हें जें बरेपण आसा तें आमकां सगल्यांक फावो जाता. देखून तुमकां आयज आमी खेरीत भाशेन हो दीस हांगासर ह्या मिसाचे भेटेक येवंक फावो केला. जाल्यार देवाक आमी आर्गां दिवया. सोडवणदार आमचे पासत जल्मला आनी हो सोडवणदार आमकां आपल्या बापाचें दायज आमकां दिता. तुमचें दायज तुमी तुमच्या फुडले पिळगेक दवरलेलें आसा, जाल्यार व्हडांतलें व्हड दायज जेजून आपूण मनीस जावन आमकांय बापाचे दायजी केले, देवाच्या राज्याचे दायजी केले. तर हेंच करूंक आमी फुडें सरता आसतना देवाक आर्गां दिवया आनी एकामेकाक आमी देवा मुखार चडोवया. आमचे प्रमाणीकपणा वरवीं आमच्या भुरग्यांक, आमच्या नातरांक बरेपण मेळूंक मागुया. आनी जरूय जायते फावटी घडये ती आमकां आयकनाशें दिसल्यान, थोडे फावटी आमकां अपमान कोत्ताशें दिसल्यान तांकां बोगसुया आनी बोगसोण्या वरवीं तांचें जिवीत आनिकूय फुलतें जावंक तांकां आशिर्वाद दिवया. तर होच आशिर्वाद घेवन आनी आमकां दिवंक हो जेजू आतां ह्या आल्तारार येता. आपल्या मासा रोगता वरवीं आमकां पोसता. ह्याच भेटेन वांटो घेता आसतना देवाचो आशिर्वाद आमकां जण एकल्याक दी म्हूण मागुया. सगळीं उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सतमानता देवा, सुरपदविदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभोवलो, आंकवार मरितान जल्मलो, पोंस पिलाताल ताणें कोश्ट सुसले, ताका कुर्सार चोडलो, तो मेल्लो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सुरपदविदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तांचेवेन मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या पासत फ्रांसीस आमच्या बाप साहेबान आनी पवित्र सोबेच्या सगल्या फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती कुटुंबाच्या प्रस्न समजून तांकां सगलो आदार फावो करूंक देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी मनशां पासत आमच्या सरकारी मनशांनी समाजाच्या आनी दर एके फामिलीच्या बरेपणा खातीर ते वावरूंक देवा लागीं मागुया. गोरिबां आनी गोरजेक सांपडलेल्या पासत गोरिबांक आनी गोरजेक सांपडलेल्यांक सदांच आदार मेळूंक आनी अडचण्यांक लागून आनी अदीक करून कोविड-19 पेस्ट पिडेक लागून आकांताक सांपडलेल्या गोरिबांक गरज तो आदार मागूंक देवा लागीं मागुया. आमा सोमेस्तां पासत आमच्या गोराब्यांत समाजांत धर्मांत आसात त्या रिती प्रमाणे चलून आनी आमचें बरेपण करूंक तशेंच दुसऱ्याच्या बरेपणाचें चिंतूंक आमकां आदार दी म्हूण देवा लागीं मागुया. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. ह्या वेळार तुमच्या गोराब्यां पासत मागात, तुमच्या भुरग्यां पासत, तुमच्या नातरां पासत मागात. भुमोगाळ बापा,
पवित्र कुटुंबाचे देखीन चलून आमचे गोराबे भावार्थाचे गोराबे कोर आनी आमची मागणी दयेन आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानदात असलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या आदारल्या बलिदान आपल्या मनाक आमच्या नक्की पवित्र सोयीच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेऊ. मोगाळ बापा, आमी तुका हो फारीकपणाचो योद्न समर्पिता आनी देवाची आंकवार मायेची आनी भाग्योन झुजेचे विनवणेन आमची कुटुंबां तुज्या मोगान आनी शांतीन थीर कर म्हूण खालतेपणान मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासनाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व तायन जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं उगडापो जाल्लो मोग तुजो आज तूं तुज्या भुरग्यांक ओळखूंक दिताय आनी तांची काळजां संतोशान भरताय. जो काळा आदीं तावन तुजो पूत तोच आतां काळान जल्मला. देव सैमान तुजे सारको मोहिमेवंत कोणाकूच दिसती पडनासलेलो आतां आमचे सारको जालो. आमचे मदें तो दिसती पडलेली रचना आपणा सवें उबारून नव्यान तिका सपूर्णायेन एकठावूंक साणून गेल्ल्यांक पातकी मनशा कुळाक तुज्या सुखाच्या राज्यान पावूंक स्वर्गांत आवन जेजू आयला देवून. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट पर घोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, तुज्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बाबा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देव मनीस जालो आनी आमकां आपल्या देवाच्या बासावण्याचे आनी देवाच्या गुटांचे दायजी केले. देवाक दिनवासुया, खुशाल जावुया आनी हेच खुशालकायेन सगळीं बरोबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचेर बाब काडटली, देवाचे शेळी संवसाराचेर बाब काडटली, आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचेर बाब काडटली, आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी आत्मीक न्याय खातीर मागणे मोगाळाचे जेजू तुंबो पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेतां ही घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शोभना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका विंगयता आनी आख्खी तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. एका चोडया आमकां
प्रार्थुया. बो कोनवाळ्या बापा, ह्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी घोटाय दिताय. पवित्र कुटुंबाची देख सदां आमच्या दोळ्यां मुखार दवरून ह्या जिविताचे त्रास आनी कश्ट सोंपल्या उपरांत सासणाक ताचो सांगात जोडूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगळीं बसुया. आवय बापायनो, शेपाय शेमायनो, खेरीत भाशेन आयज तुमकां पळोवन आमी खुशाल आनी तुमकां सगळ्यांक आमी नातालांची परबी दिता. हॅपी क्रिसमस. सदांच घडये येवपाक मेळचें ना. आतां सद्याक परिस्थिती आनीक मातशें बिगडपाक लागल्या अशें आयकूंक आयलां. कोरोना व्हायरस जो आसा ताका लागून आमी सगळीं घरांतच उरल्यात. पूण आयज आमी आयल्यात आनिकूय हे भाशेन तुमकां परतून इगोर्जेन हाडूंक आमी प्रयत्न करतले हांव जाता ते भाशेन. तेन्ना तुमी येवची. पूण सगळीं आमी बरे भाशेन उरचे पासत ह्यो काळजी घेवंक जे SOPs आसात ते आमी पाळपाक जाय. समजता तुमी सगळीं समजून घेतात म्हणे. तुमकां कोणाकूय जरी तर गरज आसा घरा लागीं कुमन्यांव घेवपाक जाल्यार आमकां उतर धाडचें. आमी कुमन्यांव घेवन तुमच्या घरा येतले. मिसाचे भेटेन भाग घेवंक जाता ते भाशेन तुमकां दिवंक आमी प्रयत्न करतले. कोणाकूय कुमसार बीन जावपाक जाय तुमच्या घरा लागीं येवन जाल्यार आमकां कळोवचें. तुमच्या फॅमिलीच्या वांगड्यांक तांकां सांगून, नाजाल्यार तुमचो PPCचो वांगडी आसा तांकां सांगून आमकां कळोवचें. ह्या आख्खें सुमानभर आमी मिसाची भेट सगल्यांक, आमच्या सगल्या लोकांक भाग घेवंक मेळटा ते भाशेन जावचे पासत 2 मिसां दवरलेलीं आसात. पयलें मीस जाता 7 वाजता, दुसरें मीस 8 वाजता. आमचें पयलें मीस आसा तें लायव्ह स्ट्रिमूय जाता, दुसरें मीस जावचें ना. पूण कोणाक जांकां मिसाक येवपाक जाय तांणी नांवां दिवपाक भोव गरजेचें. कित्याक जे सरकारान आमकां SOPs दिल्ले आसात ते बरे भाशेन पाळपाक जाय. देखून थोड्या जाणांक आडकोडगोडी जायत सदां मिसाक येवपाक नांव दिवन येवपाचें. थोडीं जाणां होय बीन एक्सक्यूज दिवपाक लागल्यात. नांव दिवपाक पडटा देखून मिसाक येयना म्हण. हे भाशेन करचें न्हू. नांवां दिवपाक जाय कित्याक हे SOPs जे आसात ते आमी पाळपाक जाय. देखून एक नांव दिवन जरी तर तुमकां मिसाक येवपाक मेळटा जाल्यार तें देवाचें व्हडलें भाग. ह्या दिसांनी लोकांक मिसां मेळना जाल्यार तुमी तुमचें नांव दिवचें आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसांत, नाजाल्यार तुमच्या PPCच्या वांगड्या लागीं तुमचें नांव दिवचें. जीं कोण मिसाक येवपाक सोदतात तांणी जावं पयलें मीस 7 वाजता, दुसरें मीस 8 वाजता. फाल्यां 8 वाजताचें मीस जें आसा सोमारा दीस खेरीत भाशेन भुरग्यां पासत दवरलेलें आसा. जे भाशेन आमचीं जाणटीं भाव भयणां तांकां मिसाक येवंक मेळना, तशेंच ल्हान भुरगीं आसा तांकांय सद्याक मिसाक येवंक मेळना. देखून तांचे पासत ज्या भुरग्यांक मिसाक येवपाक मेळना तांचे पासत फाल्यांचें मीस दवरलेलें आसा 8 वाजता. तुमच्या भुरग्यांक तुमी हाडचीं. नव्या वर्सान आमी भितर सरता आसतना 31 वेर सांजेर 11 वाजता आमची मिडनायट सर्वीस सुरू जाता. हें सगळें लायव्ह स्ट्रीम जातलें. तशेंच 1 तारखेर सकाळीं
3 मिसां जातलीं. 7:30 वाजता कोंकणींतल्यान मीस, 9 वाजता इंग्लिशींतल्यान मीस आनी 10:30 वाजता आनीक एक कोंकणी मीस जातली. सांगला ते भाशेन ह्या मिसांक येवपाक तुमचीं नांवां आदीं फुडेंच दिवंक गरज. तुमच्या PPCच्या वांगड्या लागीं हीं नांवां दिवचीं. 3ऱ्या मिसाक 10:30 वाजताच्या मिसाक जीं कोण येवंक सोदतात तांणी आपलीं नांवां डायरेक्ट आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसान दिवं येता. एक चोत्राय धरची, हो कार्यक्रम जो केल्लो आसा तो सद्याक जी परिस्थिती आमच्या दोळ्या मुखार आसा ती पळोवन केल्ली आसा. जरी तर कसलें फाल्यां लॉकडावन जरी तर जायत जाल्यार हे प्लॅन मातशे चेंज जातले हाचे विशीं चोत्राय धरची आनी मातशें फ्लेक्सिबल रावचें सगल्यांनी. तेच बरोबर सगल्यांनी एकामेकाची काळजी घेवची. आमी सगळीं सुरक्षीत उरूंक आनी सगळीं आमी बरे भाशेन उरूंक एकामेकाची काळजी घेवची. वाजेचें न्हय, कित्याक ह्यो वस्तू सदां करून करून आनीकूय करूंक जाय म्हणल्यार वाज येता. आमकांय वाज येता. भायर सरपाक जायना, जायत्यो वस्तू करपाक जायना, दुसऱ्या बरोबर मिसळ जावपाक जायना, सगलो वगत मास्क घालून भोंवपाक जाय, हात निवळ करपाक जाय, करून करून वाजशी आयली. पूण आमी वाजेवची न्हय, कित्याक ह्या दुयेंसाचेर आनी ह्या व्हायरसाचेर झुजूंक आमी सगल्यांनी घट आनी थीर रावपाक गरज. म्हणटच ही थिराय सांबाळुया, एकामेकाकूय सांगुया. बो करून आमचीं आतां जाणटीं भाव भयणां आसात, तुमी वाडलेलीं आसात, तांणी तुमच्या भुरग्यांक नातरांक तांच्याय मतीन परतून परतून घालचें एकामेकाची काळजी घेवंक. तर हें करता आसतना आमी सगळीं नव्या वर्सान भितर सरूंक तयार जावया. सगळीं उबी रावया. आतां इगर्जेंतलीं भायर सरता आसतना मातशें काळजी घेवची. आमचे वॉलंटियर्स तुमकां दाखयता ते भाशेन सवकाच एक एकल्यान इगर्जेंतलीं भायर सरचीं, सगळीं बाराबर भायर सरचीं न्हू. खेरीत आशिर्वाद नातालांचो आमी आयज तुमकां दिता. सगळीं तुमची मागणी जी आसात ती ह्या वेळार ओगीच रावन देवा मुखार दवरात आनी हो आशिर्वाद मागात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमचे तकली बागोयात. दर एका आशिर्वादाक आमचो जबाब आमेन जावं दी. अगणीत मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या मोहिमेवन जल्मा वरवीं हो पवित्र दीस परजोडीत केलो. तोच बाप अगुणाचो काळोख पयस करून आनी सुगुणाच्या उजवाडान तुमचीं काळजां भरूं. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोषभरीत खबर गवळ्यांक दिवन आपल्या दुतांक पाठयले. तोच बाप तुमचीं काळजां संतोषान भरूं आनी शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करूं. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं स्वर्गा आनी संवसारा मदें एकवट घडोवन हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टागत दिवं आनी सर्गीच्या सुखाक तुमकां पावोवं. आनी सर पदवीदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवें सदांकाल आसूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.